भारतात दर वर्सा 29 ऑगस्ट राष्ट्रीय खेळा दीस म्हणजेच नॅशनल स्पोर्ट्स डे मनयतात। हो भारतातल्या खेळाचो स्पोर्ट्स स्पिरिट मनोवपा खातीर समर्पित केल्लो खाशेलो दीस। खेळा मळार भारताची यशस्वीताय मनोवपा खातीरूच हो दीस आमकां हेल्दी, फिट आनी एक्टिव्ह दवरपा खातीर खेळांच्या म्हत्वाचेर भर दिता। पिळग्यांक प्रेरणा दिवपी हॉकी खेळांत भारताक वर्चस्व गाजोवंक आदार दिवपी भारताचो महान हॉकी खेळगडो मेजर ध्यानचंद हाच्या योगदाना खातीर हो दीस मनयतात। 29 ऑगस्ट हो ध्यानचंद हांचो जल्मदीस। राष्ट्रीय खेळा दीस हो फक्त एक उत्सवच न्हय तर खेळ आमचे जिवीत कशें समृद्ध करता आनी आमकां एक समाज म्हूण लागीं हाडटा हाची याद करून दिवपी दीस। भारत सरकारान 2012 वर्सा 29 ऑगस्टाक राष्ट्रीय खेळा दीस मनोवपाची घोशणा केली। जाका हॉकीचो जादूगर अशें म्हणटात ते मेजर ध्यानचंद हाका श्रद्धांजली दिवपा खातीर ही तारीख वेंचून काडली। मेजर ध्यानचंद हाचो जल्म 29 ऑगस्ट 1905 दिसा उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराज हांगा जालो। 1926 ते 1948 मेरेन तांचो हॉकी करियर आशिल्लो। ताणें भारता खातीर 185 मॅची खेळून 400 वयर गोल केल्ले। ताच्या उत्कृश्ट कामगिरीक लागून भारतीय हॉकीचो गोल्डन पिरियड आयलो। ताच्या खेळाच्या बळग्याचेर भारतान एम्स्टरडॅम 1928, लॉस एंजलीस 1932 आनी बर्लिन 1936 ऑलिंपिक्सात 3 भांगरा पदकां मेळयलीं। तांचो भोवमान करपा खातीर 2021 वर्सा भारत सरकारान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचें नांव बदलून मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अशें केलें। हो पुरस्कार राष्ट्रपतीच्या हस्तुकीं खेळगड्यांक भेटयतात। फाटल्या 4 वर्सांच्या काळांत खेळगड्यान खेळा मळार केल्लो अद्भुत आनी सगळ्यांत उत्कृश्ट कामगिरी खातीर हो पुरस्कार दितात। 2023 वर्सा बॅडमिंटन खेळगडे चिराग शेट्टी आनी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी हांकां हो प्रतिश्ठीत भोवमान फावो जालो। फिट रावपा खातीर खेळांत रमप म्हत्वाचें। ताका लागून सगळ्या नागरिकांनी आपल्या बिझी शेड्युलांतल्यान कमीत कमी 1 वर काडून आपल्या आवडीचो एक खेळ खेळून फिट रावचे असो उलो युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी मारला।